प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आयचे शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 5वो विसवूर वोड 17 ते 26 पर्यंत. लूक चॅप्टर 5 वर्सेस 17 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी एक दीस अशें जालें, तो शिकवण दितालो आनी गलिलियाच्या आनी जुदेयाच्या गांवांतले आनी जेरुसालेमांतले फारिझेव आनी धर्मशास्त्री येवन थंय बसलेले. आनी लोकांक बरो करूंक सर्वेस्पराची शक्ती ताच्या सभेत आसली. ओचितूच आर जाल्ल्या एका मनशाक अंथरुणा सयत घेवन कांय दादले आयले आनी ताका भितर हाडून ताच्या फुड्यान दवरूंक सोदताले. पूण लोकांक लागून खंयचेच वाटेन ताका भितर हाडूंक मेळो नासलें देखून ते पांचसाचेर चडले आनी नोडे काडून अंथरुणा सयत ताणें ताका मदेकोच जेजू मुखार देंवयलो. तांचो भावार्थ पळोवन ताणें म्हणलें, इश्टा, तुजी पातकां तुका भोगसली. आनी धर्मशास्त्री आनी फारिझेव आपल्या मनान म्हणूंक लागले, हो आनी कोण रे, तो सांगता ते सारकीच देव निंदा. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात. तांचें चिंतप जाणा जावन जेजून परतिपाल केलो, कसली चिंतना तुमच्या मनान कित्याक घडयतात तुमी? ह्या दोनांतलें खंयचें म्हणोंक अदीक सोंपें? तुजी पातकां तुका भोगसली अशें म्हणोंक, हो उठ आनी चल अशें म्हणोंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंक पदवी आसा म्हूण तुमी जाणा जावचे खातीर. ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ आनी तुजें हातून उखलून तुज्या घरा वच. आनी रोखडोच सगळ्या उजीर उठून आपूण आसलोलो तें आंतरून उखलून देवाची तुस्त करीत तो आपल्या घरा गेलो. आनी सगळीं एकदम थटाकलीं आनी देवाक वखाणटालीं आनी भिरांतीन भरून म्हणटालीं, विचित्र वस्तू आमी आज देखल्यो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू एका आरकाराक बरो करता. आनी भाव भयणीनो, ही मिला केन्ना घडटा? ह्या आरकाराक पेकोणी केन्ना मेळटा? वय खरें त्या लोकांनी वयर नोडे काडून त्या आरकाराक देंवयलो, कित्याक खूब लोक आसलो, थंयसर भितर वचपाक ताका जागो नासलो. आनी त्या लोकांचो, ज्या लोकांनी त्या आरकाराक राजू घेवन नोये काडून सकयल देंवयलो, तांकां भावार्थ आसलो. पूण ह्या आरकाराकूय भावार्थ आसलो. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या आरकाराक पळयता ताका कितें म्हणटा? ताका म्हणटा, तुजीं पातकां भोगसलीन, तुजीं पातकां भोगसलीन. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून त्या आरकाराक म्हणलें तुजीं पातकां भोगसलीन, जो लोक थंयसर आसलो, फारिझेव, धर्मशास्त्री आनी बाकी जे धर्माचे लिडर आसले, ते आपल्या मनान चिंतूंक लागले, हो कसली देवनिंदा करता. देवाकूच पातकांचें भोगसणें दिवंक जाता, आनी हो आनी कोण म्हणटा तुजीं पातकां भोगसलीन. भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार ते धर्मशास्त्री, ते फारिझेव, ते धर्माचे लिडर आसले, ते जेजूचेर भावार्थ धरिनासले. ते फकत भावार्थ धरताले आपल्या पोजिशनाचेर. ते भावार्थ धरताले आपली जी शिकवण आनी तांकां आपली जाणवाय आली, ती मनशाची जाणवाय. ते आतां मोजरेच्या काळार देखून इतले शिकलेले म्हणून तांच्यो तकल्यो इतल्यो बऱ्यो भरलेल्यो आसल्यो की आतां जेजूचेर भावार्थ धरपाक, ह्या कार्पिंतरा जुझे आनी मोरयेच्या पुतावर भावार्थ धरपाक तांकां एकदम आवड जालें. आनी भाव भयणीनो, ते लिडर जे आसले जेजूक सोत मानूंक पावोंक ना. ते सोत मानूंक पावोंक ना, ते सोत मानिनासले जेजूक.
आनी देखून जेन्ना जेजून त्या आरकाराक सांगलें तुजी पातकां तुका बक्षलीन, जेजू त्याच वेळार आपल्या ओतम्यान, पवित्र ओतम्याच्या आदारान तो तांकां म्हणटा खंयचें सोंपें, तुजी पातकां बक्षलीन ओ त्या आरकाराक सांगूंक उठ आनी तुजी बाज घे आनी घरा वच, खंयचें सोंपें. आनी आमी सगळीं जाणो भाव भयणीनो, कोणाक म्हणपाक तुजी पातकां बक्षलीन एकदम सोंपें, एकदम सोंपें. कोणाक सांगूंक जाल्यार तुजी पातकां बक्षलीन, पूण कोणाक जो आंतुनाचेर ताका सांगपाक उठ आनी वच घरा, ताका लागता भावार्थ, ताका जाय शक्ती, ताका जाय कितें इंग्लिशीन म्हणटा ताका गाट जाय. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू तांकां म्हणटा म्हाका पदवी हाप पातकांचें बोगसणें दिवपाक, तो त्या आरकाराक म्हणटा तूं उठ, तुजी बाज घे आनी घरा वच. आनी त्याच वेळार तांचे फुडें तो आरकार बरो जाता, तो उठ्ठा आनी आपल्या घरा वेता. आनी भाव भयणीनो, त्या दिसा जेजू सगल्यांक सोबे माजार दाखयता कशे भाशेन तो देव म्हणून, ताका पदवी आहा म्हणून पातकांचें बोगसणें दिवपाक तो पयलो त्या आरकाराक बरो करता आनी आपली पदवी दाखयता कशे भाशेन ताका पातकांचें बोगसणें दिवंक जाता तें. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, जेजून आमची सगळीं पातकां खुर्सार घेतली, ताणें आमकां सोरवण दिली, ताणें आमचें तारण केलें, आमच्या सगळ्या पातकांचें फारीकपण ताणें खुर्सार दिलें. आमी खरेपणी सत मानता काय? खरेपणी जेजून आमची सगळीं पातकां आमकां बक्षिल्ल्यान खुर्सार, ताचेर आमी सत मानता काय? आनी आमकां ताणें आमच्या पातकांचें बोगसणें आनी सगळें आमची पातकां घेतल्या जाल्यार आयज भावार्था वरवीं जें ताणें केलां आमकां सगळें फावो जाता, कित्याक आमी ताजेर भावार्थ दवरता. भाव भयणीनो, पोन्न्या कोराराचो लोक कायदो पाळटालो, पोन्न्या कोराराचो लोक मागणे, उपास, भिकाऱ्यांक दान दितालो. आनी तेन्ना कायद्या प्रमाणे केल्या उपरांत तांकां देव सगळें दितालो. पूण नव्या कोरारार आमकां कांयच करपाची गरज ना, आमकां जाय फकत सत मानूंक जें जेजून केलां तें. जेन्ना आमी सत मानता आमकां सगळें मेळटा. आमच्यान आतां कुड्ड्यांक दोळे दिवंक जातात, भेऱ्यांक कान दिवंक जातात जेजूच्या नांवान, जे थोंटे आसा तांकां चलोवंक लागूंक आमी शकता, देंवचार काडूंक जाता जेजूच्या नांवान, जेन्ना आमी जेजूचेर सत मानता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन जेन्ना ह्या शिवोर्तमानचे आमी नियाळ कोत्ता, आमी आयज हें उतर आमी आयकोया, ह्याचेर नियाळ करुया आनी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, आमी खरेपणी जेजूचेर सत मानता काय, हो फकत आमी धर्म कोत्ता? जे आमकां पदवी दिल्या जेजून, त्या पदवी वरवीं आमी सगळें जें जेजून सांगलां आमी कोत्ता काय? आमी करिना जाल्यार आयजतान उतरान रिगून रावया, जेजूचेर सत मानुया, भावार्थ वरवीं जे कामां एका भावार्थीन करूंक जाय तें करुया आनी खरेपणी आमी देवाक दाखोवया की खरेपणी आमी ताच्या पुताचेर जेजूचेर सत मानता म्हणून, ताजेर भावार्थ दवरता म्हणून. आनी आयजतान हें भावार्थीचें जिवीत, जैतिवंत जिवीत जियोंक आमी आयजतान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.